नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। मडगांव मार्केटात उजो 3 दुकानांचो गोबोर, मार्केटातली उदका पुरवण फेल, उजो पातळ, पसरकार काचाबूल, पालिकेचेर फुरियोज, मार्केट बंद दवरून पालिकेचेर मोर्चो। पर्रीकार सरकार भ्रष्टाचार आळाबंद हाडपाक पुराय अपेशी, मुख्यमंत्री सोडल्यार मंत्रिमंडळाची कामगिरी साप्प बाबत सरकाराच्या 2.5 वर्सांचेर पळयात प्रुडंटाचो खासा सर्वे रिपोर्ट। सरकारान कितल्योशोच गजाली लायिल्ल्यो ना तडीक, प्रादेशीक आराखडो लोकायुक्त हुमकळ्ळे, अजून संद गेल्ली ना, अर्दो कार्यकाळ उरला, राणेची शिटकावणी। काश्मीर हुंवार पिडितांक साल्वार करूंक मोहीम झुजा पावड्यार, प्रधानमंत्र्याच्या उल्याक काँग्रेसीचो प्रतिसाद, गोयच्या काँग्रेस आमदारांचो म्हयन्याचो पगार, भोंवडेर गेल्ली म्हापशेची फामील आडकली। मायनिंग बंदीक 2 वर्सां, मायनी आशिल्ल्यो तश्यो चालू करच्यो, आदल्या मिनेराक लिजा दिवची, सरकारान पुराय रिणाचो भार घेवचो, केंद्राकडच्यान पयसो हाडचो, फ्रंटाचो पणजे मोर्चो। आणि जीएमसीच्या प्लाझ्मा पॅरालिसिस युनिट 10 दीस जाले बंद, ना लाईट, पणजेची 80 हॉस्पिटलां क्लिनिकांतलो कोयर कुसलो, सुप्रिटेंडंट म्हणटा परिस्थिती पळोवची पडटली। खबरो विस्तारान। मडगांव नव्या मार्केटात सकाळी उजो लागलो, 3 दुकानांचो जळून गोबोर जाला। सकाळी सुमार 7:30 एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो, लाखांनी मोलाच्या सामानाचो गोबोर जालो। शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो, 3 फायर ब्रिगेडींनी 3 वरां लागून उजो आटापा हाडलो। उदक नाशिल्ल्यान उजो 3 दुकानां मेरेन पातळ्ळो, कडेच्या पसरकारांनी काचाबूल जावन म्हाल काडलो। मडगांवच्या फायर ब्रिगेडीत अर्देच उदक आशिल्लें, मार्केटात शुकशुकाट, उदका पुरवण वेवस्था फेल, उदकाची टाकी बसयल्ली ना म्हण पसरकार चाळवले, मार्केट बंद दवरून तांणी पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो। मडगांवच्या नव्या मार्केटान मंगळारा सकाळी सुमार 7:30 एका कपड्याच्या पसऱ्याक उजो लागलो। एका फायर ब्रिगेडीक उजो आटपना जावन तो पालवता म्हणल्यार तो तेकून आशिल्ले दुकानांनी पातळ्ळो। उज्यान 3 दुकानां सामकी काबार जाली। फायर ब्रिगेड उसरा आयली। फायर ब्रिगेडीन उदकूय सारकें नाशिल्लें, सामान सामग्री सारकी नाशिल्ली म्हूण वेपारी चाळवले। मार्केटान वेळ प्रसंगाक उदकाची टाकी जाय म्हूण पसरकार कितलो तेपूच जाले मागतात, तसले थंय कांयच ना। आम्ही पयर बसून एक 15-20 दीस जाले पयलीं म्युन्सिपालिटीचेर एक मोर्चा हाडलो आनी त्या मोर्चाक सगळे मेन सांगलेलें आमकां एक टाकी बांदून दी, आनी आमच्या प्रेजिडेंटान हांगा पणजे वचोन ते टाकयेचे फायल बी सगळी काडपाक लायिल्ली, आनी ती फायल अजूनय तशी तांकां कांयच खबर ना म्युन्सिपालिटी प्रेजिडेंटाक कितें जालें ते फायलीचे। मागीर 7:15 फायर ब्रिगेडीक फोन केला आनी फायर ब्रिगेडी सारखे 8:05 मिनटां म्हणल्यार फायर ब्रिगेड धाडल्या, आनी 8:05 मिनटां फायर ब्रिगेड हाडून तिवूय बी म्हाका दिसता अर्दी फायर ब्रिगेड आयली। पसरकारांनी केल्ल्या आरोपांची चौकशी करता म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान पसरकारांक उलोवन दाखयला। The cause of fire is not yet known, but in that the 3 shops which are selling clothes and one of spices has been gutted down, and fire brigade reached within half an hour, but there are allegations that fire brigade was not equipped with all the equipments since all the shops were closed, and they wanted to cut it open and take charge of the fire. Of course, I will go for a detailed inquiry into this, and even the demand of the tank which should be constructed within this area, so that anytime any instance the water shortage should not be there. निषेध म्हूण वेपाऱ्यांनी मडगांवचे मार्केट सकाळ सावन बंद दवरले। पालिकेचेर मोर्चो व्हरून सीओक घेराव घालो। मार्केटांतली उदकाची टाकी बेगीन जाग्यार घालची म्हूण पसरकारांनी पालिकेचे मुख्याधिकाऱ्याक सांगला। मडगांव मार्केट जे आहा हें राम भरोसे आहा, फायर सिक्युरिटी म्हणटा ती कांय ना, ते हायड्रंट म्हण ते चलना। सो म्हाका दिसता की जें कितें जालां तें सकाळीं जालां म्हणून बरें, रातचें जर जाल्लें जाल्यार सगळें मार्केट वचपाचें। तातूंत सरकार आनी म्युन्सिपालिटी चलत ना आनी तांकां ते पडूंकूच ना। पण ह्या मार्केटाक समज एक फावटी उजो लागलो आनी तो अख्खें मार्केट देंवन वचूंक शकता ही परिस्थिती आसा, आनी हेजे खातीर युनियन ह्या मार्केटाचे लोक दीस झगडत असतात म्युन्सिपालिटी कडेन
की हे जे तुम्ही जे बांदलाय तेका बाबा बरो प्रेशर येवपाक जाय, एक टँक बांदपाक जाय. टँकीचे आतां पयर हांव PWD वचोन हिंगा म्हाका PWD सप्लाय वचोन ती आमी फायल चॅक केली, तेंगे फायल हूंय पावली ती. तेन्ना तेणें मागीर आमी ऑलरेडी धाडो आहा म्हूण सांगिल्लें. तेन्ना हांव पेनजीम गेलो आनी पेनजीम वचोन चोयलें. पेनजीम ती सही पावल्ली आहा आनी तेन्ना जाता तितून बेगीन धाड म्हण आहा. तेन्ना सांगिल्लें 4-5 दीस जाले हांव पावलो ना थिंगा. कितें जालें तें चोवपाक. आतां ती चवथे हॉलिडे आहली. आतां कितें जालें तें आमी बिकाज चोयन सांगलें मागीर जाता तितून फॉलोअप करून तेंगे बेगीन करून दिवपाक आमी ट्राय कोत्ताय. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पर्रीकार सरकार भ्रष्टाचाराक आळाबंद हाडपाक पुराय अपेशी थारला आनी मुख्यमंत्री सोडल्यार ताच्या पुराय मंत्रिमंडळाची कामगिरी साप बाबत आसा. भाजपा आघाडीचे सरकार मंगळारा सारकी 2.5 वर्सां पुराय करता म्हणल्यार सरकाराचो सारको अर्दो कार्यकाळ सोंपलो. ह्या निमतान प्रुडंटान वेगवेगळ्या मळावेल्या गोंयकारांचो खासा सर्वे केलो. तातूंतल्यान गोंयच्या सध्याच्या सामाजीक आनी राजकीय परिस्थितीचें चित्र स्पश्ट जालें. पळयात खासा रिपोर्ट. मनोहर पर्रीकारान गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेवन सारकी 2.5 वर्सां जालीं. 9 मार्च 2012 ह्या दिसा परिवर्तन सरकार सत्तेर आयलें. 9 सप्टेंबराक सरकार आपली अर्द वाटचाल पुराय करता. प्रुडंटाचो साबार मळावेल्या गोंयकारांचो सर्वे सारको गोंयकारांचो मिड टर्म वर्डिक्ट दिता. हें सरकार झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हूण सत्तेर आयिल्लें. कितें जालें ह्या वचनाचें. भ्रष्टाचार कमी करपाक सरकारान घेतिल्ल्या त्रासांचेर गोंयकार खोशी ना. 45% लोकांच्या मतान सरकार भ्रष्टाचाराक आळाबंद हाडपाक साप्प फेल जाला. 39% लोकांनी सरकाराक ह्या प्रश्नाचेर फकत सरासरी मार्क दिल्यात, जाल्यार फकत 16% लोकांक सरकारान भ्रष्टाचार आटापा हाडला अशें दिसता. मात मुख्यमंत्र्याच्या कामगिरी विशीं प्रश्न येता तेन्ना मात गोंयकार फुलता. हे प्रश्नाचेर सरकारान सगळ्यांत चड तोखणाय घेतल्या. रिजल्ट असो. 63% लोक मुख्यमंत्र्याच्या कामगिरीचेर खोशी आसात. 31% लोकांक मुख्यमंत्र्याची कामगिरी बरी दिसता, जाल्यार फकत 6% लोकांक ती बाबत दिसता. हाचोच अर्थ 94% गोंयकार आपल्या मुख्यमंत्र्याच्या कामगिरीचेर सॅटिस्फायड आसात. मात त्याच मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिनेट मंत्र्या विशीं विचारतकच गोंयकार बेजारता. तांचे कामगिरीचेर तो कितें म्हणटा पळयात. फकत 6% लोक मंत्र्याच्या कामगिरीचेर खोशी आसात. 48% लोकांनी तांकां फकत सरासरी रँकिंग दिलां, जाल्यार 46% लोकांक ती साप बाबत दिसता. म्हणल्यार 94% गोंयकार मुख्यमंत्री सोडल्यार त्यांच्या मंत्र्यांचे कामगिरीचेर खोशी ना. इतलेंच न्हय तर आनी कितल्याशाच म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर हो सर्वे घेतला. देखीक कायदो आनी सुवेवस्था, लोकांच्या अपेक्षांची पूर्ती, राज्याचो आर्थीक विकास, प्रशासनात सुदारणा, विरोधी पक्षाची कामगिरी, अपक्ष आमदारांची कामगिरी, वादग्रस्त मुद्द्यांचो सुटावो. ह्या सगळ्या प्रश्नाचो सर्वे आनी गोंयकारांचो मिड टर्म निकाल घेवन प्रुडंट खासा सत्याग्रह ही कार्यावळ करता. ह्या निकालाचेर चर्चा करपाक 6 जाणांचे खासा पॅनल आसतलें. 2 भागांनी ही सर्वेक्षणाचेर भासाभास आनी समिक्षा जातली. हें विश्लेशण तुमकां मंगळार आनी बुधवारा सांजे 7 आनी रातीन 10 वरांचेर पळोवपाक मेळटलें. हे सर्वेंतल्यान आनी कितलेशेच म्हत्वाचे ट्रेंड्स मुखार आयल्यात, ताचेरय ह्या कार्यावळीत खासा भासाभास जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पर्रीकारान सरकारान कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो गजाली 2.5 वर्सांत तडीक लावंक पावले ना. लोकायुक्त आयलो गेलो, प्रादेशीक आराखडो अजून हातांत घेतिल्लो ना. सरकारान हे विशय आतां मेरेन तडीक लावंक जाय आशिल्ले अशें मत विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणेन प्रुडंटा कडेन उलयतना उक्तायलें. बीजेपी कडेन अजून 2.5 वर्सां उरल्यात. तो मेरेन तांकां दिल्ली उतरां चालीक लावंक अजून एक संद आसा म्हण राणे म्हणटा. 9 मार्च 2012 मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. 9 सप्टेंबर 2014 म्हणजे मंगळारा ह्या सरकाराक 2.5 वर्सां पुराय जाता. लोकांक आश्वासनां दिल्ले कितलेशेच विशय हे सरकारान ह्या 2.5 वर्सांत तडीक लायिल्ले ना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे उलयला. लोकायुक्त आयलो आनी गेलो, तो जाता तितले बेगीन करूंक जाय. तो त्या भायर दुसऱ्यो गजाली म्हणजे हेचे म्हणजे प्रादेशीक आराखडो ही म्हत्वाची गोश्ट ना. तशें त्या मानान जावंक ना. ही म्हत्वाची 2-4 कामां म्हत्वाची ह्या 2.5 वर्सांक जावपाक जाय आशिल्लें दिसना. आमी तांकां सांगलें 2.5 वर्सां जाय, तुमी सांगलें बेगीन जाता इतलें बेगीन करता, जालें ना तें. सरकारा कडेन आनीक 2.5 वर्सां आसात. उतरां पाळूंक अजून संद हातांतल्यान गेल्ली ना म्हूण राणेन शिटकावणी दिली. म्हणजे कामां अजून जावपाची आसा, तांकां 2-2.5 वर्सां आसात. ते जाता इतलें बेगीन तेंच्यांनी करूंक जाय. कामां जें प्रॉमीस केल्लीं आसात, वाहनां वाडलेलीं आसात, एक्सिडेंट वाडल्यात, हेचेर नियंत्रण हाडूंक जाय सरकारान. प्रादेशीक आराखडो म्हत्वाचो, आमकां फुडें वचोंक जाय.
आनी कशें एक शास्त्रशुद्ध पद्दतीन प्लॅनिंग जावंक जाय गोंयचें, म्हणजे एनवायरमेंटचें प्रोटेक्शन दिवन सगळें वेवस्थीत. सरकारान आमकां सांगलां की आपूण इन्वेस्टमेंट हाडटले, तर तें खंय आसचें, कशें आसचें, खंयच्या तरेचें आसचें, आपल्या प्रदूषण मुक्त आसूंक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. काश्मीरात भयानक हुंवारात 200 परस चड लोकांचो जीव गेला. श्रीनगरा सयत बाकीच्या वाठारांत हजारांनी लोक अडकून पडल्यात. काश्मीर भोंवडेर गेल्ली म्हापशांतली एक 7 जाणांची फामील काश्मीरात 3 दीस जाले अडकल्या. हवाई दळ, लश्कर आनी NDRFन मेळून लोकांक साल्वार करूंक झुजा पावड्यार मोहीम सुरू केल्या. प्रधानमंत्र्याच्या उल्याक जाप दिवन गोंयच्या काँग्रेस आमदारांनी एका म्हयन्याचो पगार जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांच्या आदाराक दिवपाचें थारायलां. पावसाचो नेट मातसो कमी जाल्ल्यान लश्कर, नौदळ आनी हवाई दळान आयतारा राती नेटान काम करून वेगवेगळ्या वाठारांत अडकून पडिल्ल्या हजारांनी लोकांक सुरक्षीत जाग्यार पावयले. सुमार 175 लोकांक मरण आयलां. फाटल्या 60 वर्सांत असो हुंवार येवंक नासलो अशें लोकांचें म्हणणें. अडकून पडिल्ल्या लोकांक वाचोवपा खातीर हवाई दळाची 22 हेलिकॉप्टरां आनी 4 विमानां वापरलीं. लश्कराचे 120 पंगड आनी पुलिसांचे 8 पंगड होडयो घेवन लोकांक वाचोवपाचें काम करताले. म्हापशेचो हर्ष फळारी आनी ताच्या घरांतले हेर 6 जाण काश्मीरान अडकून पडल्यात. बायल, आवय बापूय आनी 3 भुरगीं काश्मीराक गेल्लीं. पेरंट्स, म्हाजे भावाची फॅमिली, म्हणजे भाव, भावजय आनी तांची भुरगीं फाटल्या आयतारा सोमारा एक 6 दिसाचो टूर, म्हणजे 6 नायट्स आनी 7 डेज काश्मीर टुराक गेल्या. शेनवारा राती उलयला भावा कडेन. आतां कितें जालां, तांचे ते शेनवार पासून इंटरनेट आनी सगळे मोबायल, सगळे वेरियस मोबायलचे नेटवर्क सगळे जॅम जाल्ले आसा. हॉटलायन वयल्यान तो आमकां कॉन्टॅक्ट करूं शकता, पण आमी ताका कॉन्टॅक्ट करूं शकना. दे वर टू रिटर्न येस्टरडे. देर रिटर्न फ्लायट वॉज बुक्ड फॉर संडे, बट सिन्स दे कूड नॉट रीच श्रीनगर, दे हॅव कॅन्सल्ड देयर टिकेट्स. रायट नाव दे कॅनॉट बुक द नेक्स्ट टिकेट बिकॉज दे आर नॉट शुअर वेन दे कॅन रीच श्रीनगर बाय रोड. इतले मजगतीं काश्मीरांतल्या लोकांक मजत करची ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या उल्याक गोंयांतल्या काँग्रेस आमदारांनी प्रतिसाद दिला. काश्मीर फंडा खातीर एका म्हयन्याचो पगार दिवपाचो निर्णय काँग्रेस आमदारांनी घेतला. अजून अशें अपील करून येयलें, पूण आमी कांयच ना जाल्यार आमी प्रायम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड ताका दितले. कितें की काश्मीरच्या लोकां खातीर, कित्याक तेय आमचे भाव आसात आनी जी हानी जाल्या ती खरोखरच दुखदायक आसा. तेन्ना अशी केन्नाच अशें काश्मीरांत जाल्लें ना. आमी तेंच्या वांगडा एक आसा म्हणून आमचे CLPचे मेंबर एका म्हयन्याचो पगार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.